नमस्कार. सगळ्यांक खबर आसा की आता झेडपीचे इलेक्शन आसा. सगळ्या पेडणेकरां कडेन एक श्याम शेट्टीची विनंती, खंयच्या पक्षाक कोणाक अमको पर्टिक्युलर एकट्या मनशाक किंवा खंयच्या पार्टेक किंवा आनी कोण एका मतदान करपाक सांगपाक हांव हांगा येयल्लो ना. तुमचे कडेन एकूच मागणी आसा की आमकां खबर आसा पेडण्याचो आमचे विकास आनी डेव्हलपमेंटाच्या नांवाचेर प्रत्येक गावात नाश जायत आसा. प्रत्येक गावात एजंट तयार जाल्ले आसात. प्रत्येक गावात ड्रग्स येयल्ले आसात. प्रत्येक गावात भावा भयणी भितर फॅमिली भितर जागेचे डिस्प्यूट तयार जाल्ले आसात. तुमकां सगळ्यांक विनंती आसा, आमी हेचेर खूब विचार करपाक जाय. आमी आमच्या गांवांतल्यो जमनी विकून परप्रांतीय लोकांक आमी गांवांत हाडटात आनी आमी गांव सोडून शहरा कडेन भागतात. ही परिस्थिती बाकीच्या स्टेटींनी वेगळी जाल्लेली आसा. बाकीच्या स्टेटींनी लोक शहरातून, बॉम्बे सारख्या शहरातून शहर सोडून कोकणात येवपाक तयार जाले आनी आमी आयज आमच्या गांवांतल्यो जमनी विकून आमी शहरा कडेन वयता. खूब वायट दिसता. प्रत्येक गावात, प्रत्येक तालुक्यात डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, पण ह्या डेव्हलपमेंटाच्या नांवा खातीर आमी आमचे स्वताच्यो जमनी घरदार विकून गांव सोडून आमी वचपाक जायना. आमच्या गांवांतल्यो गांवपण, गांवांतली आमची देवळां, आमच्या गांवांतली शाळा संस्था आमी सांबाळपाक जाय. आमच्या भुरग्यांक आमी सांबाळपाक जाय. आमची भुरगीं वायट नादाक लागतात हे पळोवन आमी तेचेर डोळे झाक करपाक जायना. आमी पळोवपाक जाय की आमची भुरगीं ह्या नादाक लागची ना, आनी नादाक लागली तर तेतूंतसून त्या भुरग्यांक आमी कशी भायर काडपाची. आनी हेका लागून आमी जे लिडर आतां फुडें तयार करतले, जे निवडून दितले आमी, ह्या तेचे बॅकग्रावंड चॅक करपाक जाय की तो मनीस, तेच्या बरोबर असलेले लोक, त्यांनी आजपर्यंत आपल्या गावा खातीर, आपल्या देवळां खातीर, आपल्या सोसायटी खातीर, आपल्या भुरग्यांच्या भवितव्या खातीर आजपर्यंत त्यांनी कितें केलेलें आसा पळय, हेचो आमी प्रत्येकान विचार करपाक जाय. आमी ह्या निवडणुकीक पक्ष जितकोच जाका इम्पॉर्टंट आसा तितकोच आमकां प्रत्येक कॅन्डिडेट इम्पॉर्टंट आसा की ह्या कॅन्डिडेटा बरोबर असलेली त्या कॅन्डिडेटाची फॅमिलीन आजपर्यंत आमच्या सोसायटीक, आमच्या गावात, आमच्या शाळेक, आमच्या संस्कृतीक काय तेंचें योगदान आसा. प्रत्येकान आपली फ्रेंडशीप सांबाळूंक जाय, पण फ्रेंडशीप सांबाळटा आपल्या गावाक लोकांच्या हातींत विकूंक जायना. आमच्या राजकारण्यांनी आजपर्यंत खूब आमच्या गावा खातीर, आमच्या तालुक्या खातीर, आमच्या प्रत्येक स्टेटी खातीर केल्लेले आसा काम. पंतप्रधान सुद्धा भरपूर आजपर्यंत प्रत्येक गावातील प्रत्येक भुरग्या खातीर तो वावरता आसा. मुखेलमंत्री वावरता आसा, आमचे आमदार वावरतात, झेडपी वावरतात आसा. पण ह्यान फुडें आमी अशे व्यक्ती निवडून हाडपाक जाय ह्या जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनात की जे आमच्या भुरग्यांची काळजी घेतले, आमच्या जाणट्यांची हेल्थाची काळजी घेतले, आमच्या जमनीची राखण करतले, आमच्या देवळाची राखण करतले, आमच्या शाळेची राखण करतले, केंद्र मंडळाची, आमच्या महिलांच्या प्रत्येक जे संस्था असत त्यांचे रजिस्ट्रेशन करून तांकां नवीन मार्ग दाखयतलो. इलेक्शनाक फक्त पैशाच्या जिवार एका दिसाक एका रातीचे पैसे घेवन तुम्ही कांयच व्हडले जावचे ना. तुमकां जर फुडले आपल्या भुरग्यांचे भवितव्य घडोवपाचें आसा, आमच्या गावा खातीर वावरपाचें आसा, आमच्या राज्या खातीर वावरपाचें आसा आनी आमचें भवितव्य फुडें घडोवपाचें आसा, तर प्रत्येक कॅन्डिडेटाचेर तुम्ही विचार करा आणि योग्य कॅन्डिडेट तुम्ही निवडून हाडटले. हेची सुरवात आमी आजपासून आमच्या पेडण्यातील लोकांक, आमच्या गोव्यातील लोकांक, आमच्या देशातील लोकांक दाखवून दिवया की आमी जे कॅन्डिडेट आज 4 पेडण्यात हाडटले ते कॅन्डिडेट आमच्याच गावाक, आमच्या गावातील लोकांक लागून, आमच्या गावातील भुरग्यांक लागून, आमच्या गावातील प्रत्येक संस्थेक लागून ते वावरतले आणि आमच्या गावाचे नाव आम्ही सदैव राखतले आणि दुसऱ्याच्या हातीत आमचं गाव आम्ही दिवचे ना. धन्यवाद.